हाय नमस्कार. हाय कार्मेलकिरण यूट्यूब चॅनलला तुमका समेस्तांक परत स्वागत. आज तिसरो व्लॉग आम्ही करूंक बैसरल्या. आदल्या व्लॉगांत आमचो फादर रायन आसलो, ताचे पयलें फादराब आसलो, फादर स्टीवन आसलो, आनी ह्या फावटी आमी तिगूय जाण सांगात मेळोन हो व्लॉग करता. आमी एका सोबीत जाग्याक येयल्या आनी आतां आमी थंयसर वेता आनी तुमकां दाखयता हो कसो जागो म्हणून. कोडयाळा भितर साधारण एक 20 किलोमीटर भितर मंगळूर तावन हांगासर एक 20 किलोमीटर भितर हो जागो आसा. परत एका कुद्र्याक आमी येता. तो कुद्रो खंयचो थंय वचून पळोवया. आमी ह्या लोकेशनाक पावल्या कुद्र्याक. हो जावन आसा पावर उळ्ळिया कुद्रो म्हणटात. पावर उळ्ळिया कुद्रो हांगासर तुमकां न्हंय दिसता, नेत्रावती न्हंय. ही नेत्रावती न्हंय उतरून तिसल्यान एक ल्हानसो जागो, एक 55 एकरे आसूं पुरो, 50 आनी 5 एकरो जागो. आनी त्या जाग्यार थंयसर कितें आसा आमी थंयसर वचून पळयचें. आमी इल्लेशें वेट करचें पडटा. हांगासर दोण आसा. ही दोण हेजींतलेंच येवन आसा दोन येवन आसा. दोनीर आमी त्या क्वेश्चन येता आनी ताचे उपरांत थंयसर कितें आसा थंयसर कसले थोड्यो सांगते. हांव एक 4 वर्सां पयलीं हांगासर आयलो. 4 वर्सां पयलीं येवन एक ग्रावंड रिपोर्ट केल्लो हांगासो. आनी त्या वेळार कितें आसलें आनी आतां कितें आसा वा ना त्या विशयांत इल्लेशें आमी डिस्कशन आज करता. हांगासर आमी ते एक जाण आसा. परत एक फावटी ह्या पावर कुद्र्याक उळ्ळिया कुद्र्याक तुमकां समेस्तांक स्वागत. आमी त्या क्वेश्चन वचून पळया. आमी आतां दोनीर आसा. दोन सुटोंक आनी टायम आसा. दोन सुटोंक आनी वेळ आसा, इल्लोसो वेळ आसा. शिरांदारीचो पावस. शिरादारीचो पावस. आमचे दोग जाण मानेस्त पावर उळ्ळियाचे आमकां दोनीर आपूण व्हरता म्हण येयल्यात. एकलो हांगा आमच्या मुखार आसा. नांव काय मग तुजें? बाजिलाम. सुमार वर्सां जावन दोनीर हांगासर आयिल्ल्यांक येतेल्यांक वेतेल्यांक पाटी मुखार सोडचें काम ताचें. हां, तांचो आनी एकलो एसिस्टंट आसा. एसिस्टंट आनी बीन दोगी काले नांव कालें म्हणे आवियाम. आनी हांगासर आज आमकां दिसल्या कशें आपूण व्हरूंक तयार जाल्यात. इल्लोसो पावस आयलो. अशें नेत्रावती न्हय इल्लीशी बरी इल्लीशी तांबडी जाल्या. तांबडी जाल्या. मागीर रायन कितें म्हणटी? पावस येतानाचें वैरी कोजाराचें सॉंग जुडास येता. खोले शिरांदारीचो पावस गमना असोय वतना सत्री येताय मना सत्री नासतना. मागीर I don't know. मागीर घाल सांग. दोन लाईन गोत आसात. फुल्ल आतां म्हटल्यार आनी फाटल्यान आमकां बॅकग्रावंड सिंगर काय म्हणटा ताका प्लेबॅक सिंगर न्ही. ओके सिंगर. शिरांदारीचो पावस गमना असोय वतना भिजून कित्याक वेताय मना सत्री नासतना मागीर म्हाका कितें म्हणून कळीत ना. अच्छा ये एका त्रेन जाय ये एका त्रेन म्हज्या लागीं सत्री नांव. हय हय पयलें हांवें आयकलें आसा
तिशींतन फौजींतन लोक ओमजूर फिरगेजी एक येतालो म्हणलें हांवें आयकलां वडिलांनी सांगचें कित्याक म्हळ्यार तिशीन फिरगज नातिल्ल्या वेळार अशीन नेत्रावती न्हंय आनी ह्या दोनीर येवन इशीन मिसाक वेचें हांवें आयकलां सारकें मो वय वय ताचे उपरांत हांगा जायतो कापुचीन पाद्रांनी वावर केला हांगा बोवार्थ एक करूंक लोकांक मिसां जावन दी तांच्या आत्मीक जिविताक जायतो वावर तांणी केला आनी जाय की तांचें काम आमी मेसवाचें कित्याक म्हळ्यार पयल्यांचे भशेन आतां न्हंयत तितलें उदक ना पयलें पावस येताना शिरांदारीचो पावस येतालो मस्त प्रॉब्लेम आसलें दोन दिशीन दिशीन व्हरूंक प्रॉब्लेम आसलें अशें आसतना त्या कश्टांच्या काळार लोक आपणा लागीं देव आसा आपणाचो देव सांडून घालना आमी उतरून जाल्यार आमी मिसाक वताले म्हणल्यार भोंवतान हरी एक आयतारा सुखान आसतना लोक मिसाक वतालो आनी एक हांवें आयकलें आसा सडाव जावन ओमजूरची फजीर काजार करून दितालीं फजीरची ओमजूर काजार करून दितालीं इल्लें पयशे म्हळ्यार आमी बोळ काजार करून दितालीं आमी जर तर मालगडी कुटुंबां पळयलें तर एनन्स एकामेका सैरीन्स हांगा हय तुजी सैरी आसा हय आसात थंय आंबे बोळ आसात फजीर बळगे हांगा ना ती हय फजीर आसात फजीर 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 सैरी आसात हय या आमी तर त्या कुशीन वचून पळया पावस येता व्हडना जाल्यार पुरे कुटुंबां क्रिस्तांवची न्हू हांगा आसची एक एक इन्वांची कुटुंब आसा गी ओके बरे आसात एस्ता टायमार ओके सांगा दिता बरें 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 हय एक ओके ओके बरें आसात म्हळ्यार प्रोटेस्टंट म्हणटा ती प्रोटेस्टंट कुटुंब आसा एक ओके 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 पयलीं आदी तुमकां खाली एकच मीस आसतले तुमी तिशीन मिसाक वेताल्या तुमी हांगा मिसा आसली ओके 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 अपोजीट न्ही गे वय वय म्हळ्यार हांगा तो सांगा सांगा 3.5 मैलां तुमी मोर्न वयतले आतां कालें जाल्यार तुमी हांगा तो गुडो सोडीचे गुडो हागी तो कसलो गुडो कसलो व्हडलो गुडो न्ही गे देवान ते राखले न्ही गे ताजे जावन भावार्थी गट आसा वय 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 कितें जावन तुमच्या भुरग्यांनी तुमच्या मुखार शिकल्यात सेन्स तुमचो भावात वाडून वचून दी वय तुमचो मोग आमच्या पासत आनी फादरा पासत आसल्या की तुमकां आमी बरें मागता बारी तुमी सांगले उतर बारी बरें आसा फादरा आमकां देव आयल्या बरी म्हणटा आसतना आमकांय कशी जाता कित्याक म्हळ्यार आमकांय तुमच्या पासत काम करूंक उर्बा येता आमी जेजू खातीर काम करता म्हणल्यार एक सॅटिस्फॅक्शन येता आमकांय वय वय जोर पावस येता जोर पावस येते असा आणि आम्ही वाटेर येता आसतना दोनयांच्या या दोगा मामा लागीं आमी उलयल्या मस्त उलयल्या आनी आमच्या मुखार आतां आसा एक इगर्ज एक कॉपेल म्हूण दिसता इगर्ज जाल्या गी कॉपेल एक कॉपेल आनी हे कॉपेल बाळोक जेजूक समर्पिल्लें कॉपेल हांगासर कार्मेलीत पाद्र्याप न्हय कापुचीन पाद्र्याप हांगासर फरंगपेटेंत येवन सेवा दिवन आसात
रिसेंटली पुरा रेनोवेशन केला बरें केला बहुशा आवरा येयलें जाल्यार उदक चड जालें जाल्यार सुमार इगर्जे लागीं म्हणसर पावतालें खंय आनी आतां ह्या फावटी इल्लेशें उदक इल्लेशें चड आसा पावस येवनूच आसा तशें तर आतां जोर पावस येता आमी इगर्जेक वचया सिदा ताचे उपरांत दुसऱ्यो संगती आमकां कितें आसा तें पळोवया न्हय जाय जावया गेलो बाळो जेजूची सोबीत इमाज हांगासर आसा म्हाका दिसता एक 4 वर्सां पयलीं हांव हांगा येताना हांगासर ह्या रितीर इगर्ज नातली ल्हानशें कॉपेल हें ह्या रितीर हांव तुमी पळयतात त्या रितीन नातलें इल्लेशें बांक येना तेन्ना आसलें आनी फ्लोरींग तितलें बरें नातलें थंयसर हांगासर मुखार आल्तारी तितली सोबीत नातली कपुचीन फ्राद फरंगपेटे आसात फादर जेरी लोगो हांगासर नवें संबंद जायते हाडलां भायर वा भितर तुमी हांगासर पयलीं आयल्या जाल्यार आनी आतां येता जाल्यार तुमकां भोव संतोश भोगता कित्याक इतल्यो सोबीत रितीन जावं पुरो एक ल्हानसो कुद्रो हांगासर एक 30-22 कुटुंबां आसतात ह्या ल्हानशा कुटुंबाक जाल्यार एक बरें सोबीत देवाळ मागोवंक एक बरो जागो आनी हांगासर पाद्र्या रावना तो थंयसर रावता पूण हांगाच्या लोकांक भितर येवन मागोवंक केदाळे येत हांगाचे थोडे सांदे आसात ते हांगासर जाय जाल्यार विजीट करूंक तुमी येतात जाल्यार दोनी तुमकां आपोवन हाडटात इगर्जे भितर येवन कितें ओपन करून दिता तुमकां भितर येत माग घेत बाळो जेजूचें कॉपेल हें बरी इमाज हांगासर आसा ह्या मुखांतर आमी देव बरें करूं म्हणटा कापुचीन पाद्र्यावांक फरंगपेटेचे कापुचीन फ्रादींक फादर जेरी तुमकां देव बरें करूं हांगासर इतलें बरें करून एक कॉपेल बांदून ह्या हांगाच्या लोकांक तुमी दिल्ल्याक इतलें हांगासर यंत आमकां दाखयता कितें म्हळ्यार हांगासर जावं पुरो थोडींच कुटुंबां जाल्यार तांकां मागोवंक एक बरी सुवात एक हांगासर येवन मतीक शांती मेळोवंक एक बरी सुवात तुमी करून दिल्या तुमकां देव बरें करूं आनी हांगासर सक्कड मागणी आचरण सक्कड आसात हांगासर बाळोजीचें नव्यानी जाता तशेंच आतां मोंती फेस्त जाता मोंती सायबणीचें फेस्त हांगासर जाता सांत आंतोनीचें नवें हांगासर आसा आनी फेस्तय बऱ्या तरान जाता हें सगळें बऱ्या तरान कापुचीन फ्रादींनी मांडून हाडलां त्या देखून तांकां परत कार्मेलितांत देव बरें करूं आमकां पयलें पिरगज पजीर आसली कापुचीन पाद्र मोर्न पुरो आमी दोनी व्हरून बारीक कश्ट 3.5 महिना जावन व्हरून आसल्यो थंय जावन आमचो लोक मस्त बंग आयला मस्त कश्ट आयला त्या टायमार ताज्या उपरांत आतां सुमार वर्सां उपरांत हांगा आमकां एक हें जाली हांगा विगार जाल्लो कॉपेल जालें कॉपेल पयलीं तामत आसलें आसलें पयलीं तामत आसलें तें कॉपेल आसतना कोण तेंच्या लिगोर पाद्राबान येवन केल्लें येवन उडास उडास लिगोर पाद्राबान वय कापुचीन केल्लें पुरा तांणी पुरा केल्लें आतां हें नवें पुरो आतां नवेंत केलां कितलें 2 वर्सां एक 3 वर्सां जालीं 3 वर्सां कोण पळयता आतां म्हळ्यार आयताराचे पाद्रा येता आनी कुमसारांनी पुरा मिसा करता जेरी मागीर इल्ले लोक करता मागीर सदां हांव इल्लें मेंटेन करता सकाळीं येवन पुरो बागेर करचें आयताराचें हें करचें फलोवचें म्हाका इल्लें मेंटेन करून आसा न्ही हांव तो एकलो न्ही लोक करता हांव इल्लें मुखार हांव आमचे मुखार येवन करता सकाळीं मागण्याक आनी लोक हांगा येता केदाळ मागण्या आतां भायर रावून येतात मागण्या करतात अशें येताना मागून सकट मागून येतात भितर येनात येतात तरी हेटी कांय पुरसत आसता टायम आसता कोणी विजीट करूंक पर्यंत भायले कोणी येतात मस्त लोक येता बा कितलो आमकां पाद्राबान सांगूंक गेल्या पण कितलो लोक येवन मागून हांगा आतां थंय सांगो ना न्ही काडलो तो काडलो ते आवरा टायमार तो काडूंक मेळटा ना बुडल्यार गेलो तो बुडल्यार येता तो काडूंक आसा आनी काडला आतां तें दिसता तें दवरला पळय तशें पूण फेस्तांनी बरें कशें आतां सांत आंतोनीचें फेस्त बाळोजीचें फेस्तांनी बरें कशें बरें जाता बरें जाता आतां मात आमी पयलें हाजें सांत आंतोन बाळोजी कितल्याक न्ही आमकां हे कितल्याक तें व्हडलें बरें उजेर करता बारीक गम्मत लोक पुरो येता मागीर
लोक जेवण पुरा अंगात करता तेव्हा जरी पदरा येऊन ताणे मस्त हें गेले बरें हांगा मस्त इम्प्रुवमेंट मस्त हांगा कोणाचे पयशे पुरो मागोन आमच्यार तितले काडून ताणें कोणाचे मागोन इतले बरें केले ताणें ताणें हें पुरो पयलें कांय नासलें हेजेर बरें दिसता हां नाले हें पुरो नॉले असलें वय पळयलें हां तशें मागीर आतां लोक म्हळ्यार हांगासर तुमचो इल्लोसो लोक आसा कांय ना वय वय इल्लोसो इल्लो भुरग्यांनी पण भायर आसात की हांगात हां थोडे पयल्या गांवान आसा पयल्या गांवान मस्त लोक आसा हांगा शिकून बऱ्या तरान भायर वचून बऱ्या रावल्यात तेन्ना कितले जाणां सिस्टर आसात म्हण तुवें सिस्टरां त्या गाना त्या जाणां हय त्या गाना त्या गाना पदरा पडणे मुखार जावन जातीत हां देवाडे सरचे कोणाक घेवन देवान सांगचे न्ही तुमकां हांगासर ही खोपेल हांगासर बांदीचें म्हणून कोणें तें देश तावन केलें की तुमी विचारलें की आमकां जाय जेंगत म्हणून तें हांव जल्माचे पयलीं म्हाका गोत्त ना हांव जल्माचे पयलीं आसलें पयलीं हांगा रेंवपूर आसलें रेवेर आमी दिमी घालून नासलो हांव म्हाका बुद्ध जाल्या उपरांत रेवेर मागचे रेंव घालून हांगा दिमी घालून रेवेर ताज्या उपरांत कोणें सिमीट घाली सिमीट घाल्या उपरांत ताज्या उपरांत आमचो एक कोणी खंयच्या पदरा बांदून हें घालें ताज्या उपरांत पयलें सांगलें जरी पदरा इम्पोर्ट केलें तुमी आतां हांगा कालें काम कालें करतात म्हळ्यार हांगा आसचे थोडे कुली कामाक येतात थोडे आतां मस्ती पुरो धरना जालें मस्ती आतां आनी बारी बंग आमकां सावथ पसून डॅम जाले ते डॅम जावन आनी मस्ती धरून बारी बंगाची गजाल जाता आमकां आमी आतां बाळ जेजूच्या कोपेला मुखार आसा उळिया कुद्र्यार आसा आनी हांगासर सोबीत जागो आसा हांवें आतां उलयल्ले प्रमाणे हांगासर म्हाका कळ्ळे प्रमाणे हांगासर जायतो लोक येता जायतो लोक येवन हांगासर विजीट करता बरो जागो सोबीत जागो सांजेर तुमी आयताराचे फुडें आयल्यार बारी बरें तुमकां न्हंय उतरून येवंक हांगासर दोग जाण तुमकां हेल्प करूंक मेळटात तशेंच हांगासर येवन तुमकां जाय जाल्यार कितें हांगासर आसा तें पुरो सांगोंक की ते तयार आसात हांगासर कोपेल आसा बाळ जेजूचो ग्रोट्टो आसा तो पळया हांगासर तुमी इमाज पळयतात मोरयेचो ग्रोट्टो आसा हांगासर हो ग्रोट्टो पयलीं हांगासर नासलो एक 1993 हाचे पयलें त्या भशेन हितलांतगी तांच्या घरा लागींसर थंय आसलो आनी ताच्या उपरांत बिस्प बाजिलान हांगासर 1993 इसवेंत हांगासर तो आशिर्वाचन केल्लो आमी जाणो बिस्प बाजील सोरोन सप्टेंबर 5 तारखेक 25 वर्सां उतरतात 25 वर्सां जातात डेथ एनिवर्सरी तांची तांच्या आत्म्याक आमी शांती मागता आनी देवाक अर्घ दिता तांचे पासून कित्याक तांणी हांगासर मंगळुरांत जायते वावर तांणी केला आनी डोनेटेड बाय फेलिक्स कुवेल्लो आनी जीवन ज्योती निवास तांणी मेरे मजलची तांकांय देव बरें करूं कित्याक हांगासर इतल्या पयस जाग्यार जाल्यार हांगाच्या लोकांक तांणी तांची देणगी दिल्या हांगासर सुमार वर्सां पयलें एक प्राथमीक इस्कॉल आसलें भुरग्यांक हांगासर टिचर येतालीं भुरगीं हांगासर शिकतालीं कुद्र्यार कित्याक म्हळ्यार तो हांगासर जायतो लोक आसलो पूण ताचे उपरांत आतां जायते जाण हांगा भायर गेल्यात भायर गेल्यात जावं पुरो कॉलेजी खातीर वा हेर गरजां पासून थोडी भायर काम करते आसात हांगासर एक पोरणे बिल्डींग आसा इस्कॉल आसा ते इस्कॉल कशें आसा खंयचे स्थितीर आसा पळया
केदार पहिले जाण आली ना बाय बाय ना जाऊन 4-5 वर्सां जालीं बांदून गव्हर्मेंटान दिल्ली ती ताका बरो नेट्टाच्या पुरो पद्या बसत कसली पद्या बांदून या एका बांयक जावन सगळ्यांक उदक कोणाक मीठ आसा तांकां माथ्याचे ते थोड्यान चप्पे आसा तशें येता नाही हांवें आयकलां सुमार जण हार्ट अटॅक जावन म्हणटात म्हणल्यार ते मिठाचें हें जावन ते म्हळ्यार पयलें आयकलो कोण की हांगासर थोड्यांनी स्टडी केल्या म्हळ्यार हांगासर सडावत हार्ट अटॅक जाल्ले आसा म्हणून केस आसा केस आसा ते म्हळ्यार मिठा उदकाच्या जावन न्ही जावंक मीठ जावंक पुरो म्हणटा तशें हांगासर इस्काल दिसता आमकां हे इस्काला विशयांत कांय थोडी माहीत आमचो माम दिवंक शकता म्हण दिसता कित्याक ताणें हांगासर आसुल्लो हांगासर कितले भुरगे पयलें शिकताले गे मस्त भुरगीं शिकोवन बरी इम्प्रुवमेंट बरी जावन गेल्यांत मागीर हांगा कशें जालें वताय टिचरांक उदक भरताना येवंक भियाली तांणी येवचे नाका येवंक भियाता तशें इस्काल आमचें बंद पडलें बरें शिकप दिलां बरीं भुरगीं शिकोवन बऱ्या तरान बरे पयस गांवांक पयर वचोन बऱ्या जाग्यार पडल्यान सुमार कितले वर्सां म्हणसर इस्काल आसलें इस्काल सादारण म्हजी भोज म्हाका आतां इतली 51 वर्सां जालीं 50 म्हणून सादारण एक अंदाज एक 40 वर्सां पयलीं आसलें 40 वर्सां पयलें हांगासर इस्काल आसलें आनी जायत्या जाणांनी हांगासर शिकप जोडलां ती पुरो आज हांगासर आसची ना चक्कड थोडीं आसतलें न्ही हां तरी आसा शिकोवन वचोन हांगा आसा हांगा उलव्यारी आसा शिकली गिरायक आसा म्हळ्यार ही सरकारी इस्काल की कशें सरकारी इस्काल कोण आतां कितली टिचर आसलीं पयले त्या टिचर आसली त्या गांवां तुमी हांगा शिकल्यात की हांव शिकोवन हांव आड्ड्यार गव्हर्मेंट इस्कालान शिकोवन आसलो ಸಾವಿರದ 1974 ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅವನು 10 ವರ್ಷ ಬುರ್ಗೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಅವ सगळे आम्ही उलवस लोक वचून पुरा पलतोडी खंय आड्ड्यार बरोबर रावल्लो आमच्या जणांनी पयल्या मनशान खंयच्या दोनीर पुरो ताणून बारीक कश्टार आमकां पावयलां एक दीस रावले आमी दुसरे दीस फाटीं आयल्या तेज्या उपरांत पुरो बुडोवन सगळ्या घरा भितर उबीर मत्ती पुरो आसली धुवन क्लीन करून भितर कशें हाडना इल्ले दीस ह्या कोपेलांत आसले आमी तडे जावन कोपेलांत आसले ते जेवंक आनी पुरो जेवंक तडे टायमार इल्ल्यान पाद्र्या बसलो ताणें इल्लेशें आमकां कुमव केला पयलीं इल्ल्यान पाद्र्या तो एक बसलो तूं दोनीर आतां काम करचें म्हळ्यार दुसरें कांय काम पडोना दोनीर कित्याक दोनी रांगल्यार हांगा लोकां कालतोर पळय तें कोण ना आनी बारी बंग जाता दोगूच जाण गे तुमी तो दोगूच जाण आसचे लोकां पावयचे न्ही मनशाक आमच्या लोकांचें हें पळयचें न्ही हय हय पावना ಒಟ್ಟು एक हेल्प मनशा एक पावना ते आमकां 200 रुपया पडना दिसाक ಒಟ್ಟು एक हेल्प करचें तितलें आसचें सागोली पयलें जावन आल्या आतां जायना कशें आवर येवन पयलें मिठाच्या उदकाचें मिस्टींग आलें पयलें आवर येवन पुरो पोंदा वालय आसून कांय जायना माडारी कांय जायना बारी बंगाची गजाल कितलें उदक दिल्यार माडाक सकयल तो पडटा पोंदार हांव आसा न्ही तेशी इल्लो मुखार जागो आहा पळय हय तेची नासो वय तो कुमकी तो मस्त असो कुमकी तो मागीर पयर गव्हर्मेंटान येवन इल्ली सरकारान इल्ली पुरो पोल सोसी दवरल्या आमी पुरो ಒಟ್ಟು मेलोन काम केलां ते पुरो केलें पोलांक तशी पुरो सुमार सगळीचे तें हें पुरो दवरल्यात आमकांत तें तुमी कांय भायर विकूंक ना तुमकां आमकांत सक्टा कोणाक म्हणजे कोणाक कमी येते तुमकां एक सांगो जायचें म्हणून सुमार वर्सांचे प्रॉब्लेम आसले पळय कितले वर्सान उड्डाता कोण गव्हर्मेंटान कांय आमकां हेल्प करूना कितले वर्सान उड्डाता आमी करता टीव्ही ताजेर पुरो दाखयला पेपरार कांय ना म्हण आतां तुमकां तूं सांगो नासतना कितले प्रॉब्लेम जाल्यात म्हळ्यार कितले प्रॉब्लेम जाल्यात आमकां लोकां वरून कितले जीव मेल्यात 4-5 जाण मेल्यात आठ जावन दवरतानांत खंयच्या टायमार राती रोवन बंग बारीक कश्ट दोनी रोरी दावा जाय बंगा जाय गुरुवार आसल्यांक आपण वचचें कश्टाची गजाल गुरुवार आसल्यांक कश्टाची गजाल बंगार आमी आपण येला दोनी बंगार उठोवन राती पुरो केदोळे रातीक आनी पुरो रातीक जाल्यार मध्यान राती मध्या राती रप्पा पान गेल्यार रप्पा दवरता आमी पळय जाय न्ही गुरुवार मनशान
बरे बरोबर वावर करना असतात सुमार कितले वर्सां जावन सुमार वर्सां जावन आसा आनी दोनीर सादारण एक 5-6 वर्सां जावन आसा पळय ते बदलून आसता कोणा जाल्यार थोड्या जाणां कोणाक ते तांकां ऑप्शन करूंक आसा 2 कोणा तांकां तशें रावता थोड्या जायना तांणी सुट्टात मागीर ते बच्चू बारी पंगाची दोन कोणाची तुमची की इगर्जेची इगर्जेची कोणे काणून दिले की घाला ते आमच्या इगर्जेच्या पैशांनी कोणी काणून दिवं ना इगर्जेच्या पैशांनी म्हळ्यार ती दोन कोणी ऑप्शन काण घेत म्हळ्यार कितल्या वर्सांक हांव चलयता म्हणून चलयता एका वर्सा एकटी ऑप्शन नेक्स्ट वर्सा तशें ऑप्शन तशें करचें 100 वर्सां जावन तुमचो काण घेना सै आमी उळिया कुद्र्यार आसा आमी जाता तितलें कोपेलांतावन भितर येवन त्या वाटेंतावन येवन हांगासर इल्लेशें मुखार आयल्या आनी हांगासर ती न्हंय इल्लीशी बारीक जावन वळते आसा त्या जाग्यार आमी आसा तो जागो कसो आसा थंयसर कितें हांगासर कितें काणयो आसात ह्यो थोड्यो काणयो आयकया हांगासर न्ही जाय की कोणाक येवंक आसा जाल्यार येवयेत सुलाभेन येवयेत कित्याक म्हळ्यार इल्लेशें भितर आयल्यार हांगा बरो जागो आसा खेळोंक जाता सांजेचें कोणाक तरणाट्यांक जाल्यार खेळोंक बरो जागो आसा तशेंच इल्लेशें पासय मारूंक जागो आसा बरी सुवात हांगासर पळया हांगासर थोड्या तेंपा आदीं वर्सां आदीं हांगासर जायती रेंवकाटचो धंदो चलोन आसलो हांगाच्या स्थळी लोकांनी मस्त गालटो केल्लो काडूंक नजो ही रेंव हांगासर काडली जाल्यार मस्त कस जातात उदक वयर येता आनी गुंड जाता हांगासर मस्त समस्या आसा तशें हांगाच्या लोकांनी तशेंच कापुचीन पाद्र्याबान सयत हांगाच्या लोकांक केल्लें गट कर्ण हो धंदो रावोवची बरी आतां केलां तशें जाल्यार इल्लीशी बरी रेंव आनी हांगासर आसा तुमकां कळटा हांगा पळयतना कळटा रेंव सादारण काडल्या पण आतां जाल्यार इल्लीशी उरोवंक तांणी प्रयत्न केला कित्याक म्हळ्यार रेंव काडले इतली हांगा रावचे हांगा कश्ट ते देखून तांणी घट्ट रावन सगळ्यांक सांगात रावन ह्या विशयान तांणी जायते फावटी प्रतिभटन कर्ण जायते फावटी झुजोन ही रेंव उरोवची बरी केल्या तशें जाल्ल्यान हो जागो इल्लोसो नितळ आसा क्लीन आसा कोणाकी सांजेचें आयताराचें जावंक पुरो हेर खंयच्या दिसांनी इल्लेशें पासय मारूंक जावंक पुरो येना येवयेत थोडो वेळ हांगासर करचेत जस्ट यार इतले तुम्ही वॉक केले तुमचो अनुभव कितें ह्या उळिया जाग्या विशयान अनुभव बारी हांव देखून त्यात अनुभव खातीर परतून आयिल्लो 4 वर्सां पयलीं हांगासर आयिल्लो 4 वर्सां उपरांत परतून आयला तुमकां गुर्तू नासलें हांगा आसा म्हणून तुमचे फिरगाचो वांटो आदी न्ही जाल्यार तुमकां सांगलें देखून हांगासर इतलो बरो जागो आसा एक बरें कॉपेल आसा म्हणून हांगासर एक काल म्हळ्यार कश्ट आसात हांगासर जिवंक कित्याक म्हळ्यार आज सगळ्यांक इल्लेशें कम्फर्टेबल जाय कोणाक हांगा भितर हांगा रावन कश्ट काण ते हेचें उतरोवचें फाटी येवचें तें कोणाक नाका आयच्या काळान नाका पूण हांगासर रावल्ल्यांक एक हांगासर ते एक संतोश आसा हो जागो बरो आसा
जावं पुरो उदक तेणे रान इल्लेशें तेणे इल्लें तोट इल्लें ल्हानशीं घरां इल्लेशें समाधान आसा तें पळयतना बहुशा ह्या जाग्याक हांगासर रावल्ल्यांक एक मतीक समाधान आसा तें बरें पूण जायते जाण हांगासर हांगा तावन भायर गेल्ले आसात कामाक जावं पुरो परगांव गेल्ले आसात नाजाल्यार भुरग्यांक शिकोवंक आनी पुरो भायर गेल्ले आसात स्टडी शिकपाक तें गरज आसा आमी कांय सांगूंक जायना वचून वचूं म्हणून कित्याक म्हळ्यार हांगा सवलत नात आनी ल्हानशें तें एक इस्काल आसलें तें इस्काल बंद जालें हांगा 40 वर्सां जालीं म्हणटा 40 वर्सां आदीं ताणी त्या वेळा त्या आनीकय कश्ट आहले जाल्यार हांगा येवंक तेन्ना ताणें सांगलें मामान सांगलें बरी टिचरांक येवंक बें दिसतालें जाल्यार त्या वेळार एक प्रयत्न केला ताणें येवंक आनी एक हांगासर रिसंटली एक 4 वर्सां पयलें सह्याद्री कॉलेजींत तावन एक टीम आसलें इंजिनियरींग शिकच्या भुरग्यांचें तांचें खालें आसलें म्हळ्यार हो एक आयलँड करचें म्हणून ओरियो आयलँड म्हणून दिसता ओरियो आयलँड ताणें ब्रिड्ज बांदचें तें पुरो आसलें आतां ब्रिड्ज आसा खंय पूण आतां तें आतां पावसान काडटात पूण ओरियो आयलँड म्हूण करचें तें कॉन्सेप्ट कशें कितें म्हाका गुर्त ना पूण आसलें म्हणटात आनी काम करतालें त्या वेळार इल्लेशें हायप आसलें ताचें पूण तेन्ना एक खुद्रो तो उरल्यार बरो ना जाल्यार काय जाता एक सांको जाल्ल्यांच बैलो लोक येता कित्याक म्हळ्यार बैलो लोकांक पुरो कमर्शियल खंयच्यान पयशे करूं जाता खंयच्यान करी येता बिजनेस करी येता तेन्ना पळयता सोडल्यार आतां इतलें रान आसा त्या कुशीन इतले झाडां रूख झाडां आसात इतलें सुकणीं झाडां आसात इतलो लोक आसा न्ही तें प्रकरण पडों वचना एक फावटी जागो मेळ्ळो जाल्यार सगळे रिसॉर्ट करून सोडटात मागीर तुका रुल्स येतात रेग्युलेशन्स येतात किंवा पयशे दिवन येवचे पडटा आतां फ्रीली येत पूण मस्तोड कोणी येनात कित्याक म्हळ्यार कांय तितले हें कांय हांगा ना म्हणून पूण कोणाक सड्ड उपयोग नाका और दुसरें कांय व्हडलें कांय नाका जाल्यार जागो प्रशांत आसा येवन हांगासर वेळ पशार करया तेंत जर तर सांगो जालो तर तें काले म्हणटा हांगाचें ओरिजिनालिटी वेता कमर्शियल सांगचे वरे सारकें तें लोक हांगा कितलें कशें रे आमी हांगा रावतले म्हणलो तो मनोभाव येता मागीर भायलो लोक येवन हांगा पुरा स्टडीत बरें जावनचें कितें स्वभाव येता म्हणलें एक मनोभाव तें सगळ्या कडेन तशेंच तुमी हांगा खेळटात की सांजेर खेळनात ट्युशन घे ट्युशन खेळूंक त्या कशी इगर्जे मुखार मग आयतारा मात खेळटात हांगा बरो न्ही हें बरो घालां तें दोन खंबे घालून काल दोनी बांदून घे दोन बांदून घे वचून बरो म्हाका एक सांग हॉटेल आमी येता ब्रिज आमकां तिसल्यान दिसता आतां तो ब्रिज इतल्यान दिसता कशें खंय कुद्रो न्ही गो नाही गे बाबा ओ कुद्रो न्ही आतां आमी खंयच्यान आमी आनी एक सायडी कसो ओ हॅलो कंगने हांगाने घाले येता आमी चिंता आमी इतल्यान पावल्या म्हणून कुद्रो न्ही रावंड न्ही कुद्रो तू अनेक अंडा खयल्या 2 किलोमिटर म्हणटा मागीर अशें लांब एक हां 2 आमी कशें येताना आमकां ब्रिज तिसल्यान दिसता पडोन ब्रिज तें आनी कट्टू घाले म्हणून लय ते दिशिंदा सोडून तो एक दोग जाण बसून बरे डिस्कशन करतात न्हंय घुल्या खंय तांची आमी दुसऱ्या एका जाग्यार पळोवल्या एकलो म्हणटा तें न्हंय घुल्या हेणे ब्रिजी घुला म्हणून नाही बाबा आमी थंय तावन सोडून येताना उडोवन त्या कुशींत आयलो वाट सुकल्या that is the point we have come to the other side of the island कुद्र्यार वाट सुकल्या other side of the island we have come आता आमी पाटी येता दिशिनून दिसता आमकां कुद्र्यार वाट सुकल्या आज घरा पावना करेक्ट ते एक जोक आसा न्ही ते दोग जाण पिवंडे हाचेर बैसरले खंय होड्यार हांव तुका घरा पळयता हांव तुका घरा पळयता म्हणून तशें तुमची काणी जाली कोणी दोगे घरा पावनात आज No, that was the confusion. टाकाय झाला ते म्हाका मात नाही टाकाय झाला ही आस्क्ड इन द बिगिनिंग ताणें विचारलें कितें आमी ब्रिजी दिशीन दिसता म्हणून आतां कळ्ळें म्हाका नाव वी आर गोइंग बॅक दॅट सायड सो ही लुक्स दॅट सायड सो इतल्यार आमी एक बोंडी काडली उळिया कुद्र्यार आतां आमची दोनी रेडी आसा दोन रेडी आसा व्हडे रेडी आसा पावस येता जोर बरें जालें इतलो वेळ आमकां पावस नासतना आमकां इल्लेशें भोंवंक जालें आतां पावस इल्लो चड जालो देखून आमी भायर सरल्या पुरा
हांगासर कितें सगळे विशय आसा सगळे विशय हातूंत तुमकां सांगल्यात. हो व्हिडिओ शेअर करा जायत्यांक तो पावोन दी, कित्याक हांगासर आमच्या मंगळुरू DSSंत कोडयाळा भितरच असलो एक जागो आसा, असलो एक कुद्रो आसा म्हणून सगळ्यांक कळटा. तशेंच आमचो भवार्थ कशें आमी हांगासर जियेता, असल्या जाग्यार जियोंक जाता. जायते जाण हांगासर कितलें बरें करना ह्या जाग्यार जियेता तेंय आमकां कळटा. देखून व्हिडिओ शेअर करा. तुम्ही कितें म्हणटाय? जय ओके, समेस्तांक देव बरें करूं. आमच्या सांगात आयिल्ल्याक परत शिरंदरेचो पावस आयला. परतून मेळ्ळ्या मुखल्या भागांत. थँक्यू सो मच. थँक्यू बाय बाय.